Salves por Achamana, Santos Anegit Gaita. Salves por Achamana, Santos Anegit Gaita. Salves por Achamana, Novegit Rotsun Gaia. Amche katirotsolia, tane korunda koina, Salves por Achamana, Santos Anegit Gaita. Salves por Achamana, Santos Anegit Gaita. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटिता देवाक दिनवासून डेविड चार्ल्स आनी रिनी मॅथ्यूज आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक आर्गां दिवन ही दिनवासण्याची भेट भेटयतात देवान तांचे गोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया दुसरें तसांव भेटिता सुपून गेल्ल्या क्रूज डायस ह्या भावा पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता जेरविता कुलासो आनी मार्क पीटर वालिस आपलो जल्माचो दीस मनयतात तशेंच हेर सगळींची कोण आपल्या जल्माचो दीस मनयतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया आयज नाजारियो पेरेरा आनी फिलिपिना पेरेरा म्हजी मामी डॅडी आपलो लग्नाचो दीस मनयतात तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक तांकां बरी भलायकेन सांबाळूंक तांचे पासत मागुया तशेंच लविता आनी मारियानो फेर्नांडीस आपलो लग्नाचो दीस मनयतात तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी जी कोण बरी नात तांचे पासत जे कोणें आपणा पासत माग म्हूण आमकां सांगलां तांचे पासत सगळ्यां पासत हे मिसाचे भेटेन मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया आमची जमीन वेगवेगळे तरेन आतां विकपाक कॉमेस केल्ली आसा आमचें गोंय एके भाशेन विकपाक कॉमेस केल्लें आसा जमीन नाच जावपाक लागलेली आसा मागुया सगळ्यांनी आपली जमीन राखपाक प्रयत्न करूंक आनी जे कोण आमचे जमनीचो विद्वास करतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं म्हज्या नांवान बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तें तुमकां मेळटलें मागात आनी तुमकां गावतलें अशें जेजू आज आमकां आश्वासन दिता ह्याच बरोवशान आमी आमच्या बापाक उलो मारून आमच्या दूर दिसपट्ट्या जिविताचे अडचण्यांक प्रश्नाक ह्याच बापान आमकां फावो ती मजुरी फावो करूं म्हूण हे मिसान कोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बोवाळ मागून घेवया आनी आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यां विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत भाग्यून सदांच्या कर सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थना मोगाळ बापा तुज्या पुतान स्वर्गात सोडून वेचे आदीं आपल्या शिसांक पवित्र आत्मो भासायलो जशें तुमच्या आत्म्याक पाठोवन तुवें तांकां सर्गीचे जाणवायेन भरल्याय तशेंच आमकांय त्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण आमी मागता हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासपूत चलयता सासणाच्या ससनां
दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. आंत्योकेक थोडो वेळ रावतच गालिसिया आनी फिर्जिया प्रांतांनी भोंवून पावलू सगल्या शिसांक गोठाय दितालो. जॉलमान आलेक्सेंद्रेचो आपोलो नांवाचो एक जुदेव एफास शारांत आयलो. तो उलोवंक सुडसुडीत आनी पवित्र पुस्तकान घडलोलो. सुम्याचे वाटेची ताका बरी शिंकोण दिल्ली आनी तो आत्म्यांचे व्हडे उर्बेन उलयतालो आनी जेजू विशीं बारीक बारीक खबर सारकी सांगून शिंकयतालो. पूण तो फकत जुवांवांचें स्नान अळकतालो. देवस्थानान तो व्हडा धिरान उलयतालो तें प्रिसिलान आनी आकिलान आयकलें तेन्ना तांणी ताका आपणाशी व्हेलो आनी सुम्याचे वाटेची ताका बारीक समजणी दिली. आकयेक वचूंक आपोलोन खुशी दाखयली तेन्ना भावा भयणांनी ताका उर्बा दिली आनी ताका बरे भाशेन घेयात म्हूण शिसांक बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाचे कृपेन भावार्थ्यांक ताणें खूब आदार दिलो. सोबे माजार तो जुदेवां कडेन बोर्डान वाद विवाद चलयतालो आनी पवित्र पुस्तक विस्कुटावून जेजू अभिशेक म्हूण तो तांकां दाखयतालो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. सोमेस्त पोरजानो ताळयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडात. देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचें मनशांनी बें दवरचें. सगल्या प्रितुमेचो व्हडतो राजा तो. आमचो जबाब. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. आख्खे प्रितुमेचो राजा तो. सगळे तुमी निपुणायेन ताच्या मानांक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रायेचे सिंहासनार बसोन तो आपली राजवटकी चलयत आसा. आमचो जबाब. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. आमी आब्रामांच्या देवाची पोरजां आनी आमचे बरोबर जमतात राष्ट्रांचे फुडारी. प्रितुमेचे सरदार देवाचे आधीन आसात. सगळ्यां वयर तो राजवट चलयता. आमचो जबाब. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. जेजू म्हणटा, हांव बापासून उपजलां आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणूय जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत तुमी म्हजे नांवेन कितेंय मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें, नसो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगळें हांवें तुमकां वेपाऱ्यांनी सांगलां. पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन वेपाऱ्यांनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो. त्या दिसा तुमी म्हजे नांवेन मागतल्यात आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना. कारण बाप काशा तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला.
आनी हांव देवासून उपजला म्हूण तुमी विस्वास दवरला. हांव बापासून उपजला आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मुगाळ बाबा भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी बापान ताका संवसारांत पाठयलो. सगल्या आपल्या ह्या जिणेंत ताणें प्रितुमेर मनशाचो मोग केलो. बापाचो मोग अणभवलोलो, बापाचो मोग घेवन आयलोलो ह्या पुतान आमकां बाप दाखोवंक आनी आपणा उद्देशी बापाक ह्या सर्गीच्या देवाक बाप म्हणूंक आमकां ताणें फावो केलें. आमी सगळीं ह्या संवसारांत अनाथ कशीं आसलीं, पूण ह्याच पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमकां सगल्यांक ताचे पुतो धुवो करूंक ताणें आमकां हें बाग फावो केलें. बागेंत पावलो रोमकारांक 8व्या वेस्वरांत 14वे वडीन म्हणटा, ऑल हू आर लेड बाय द स्पिरीट ऑफ गॉड आर कॉल्ड सन्स एंड डॉटर्स. खरेंच पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमी देवाची पुतो आनी धुवो, आनी हाका लागून ह्याच पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमी आमच्या बापाक आब्बा वो आमचो बाप अशें म्हणटा. जेन्ना आमी ताका आमचो बाप म्हणटा तेन्ना आमी ताका उदीक आनी उदीक लागशिल्ली ताची भुरगीं कशीं जिवंक आमी पावता. आनी हाका लागून जेजू म्हणटा, मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. बापा काशा तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला. म्हणटच जो मनीस जेजूचो मोग करता तो खरेंच त्याच देवाक वळखूंक पावता. इतलेंच न्हय, बाप आपल्या पुताचो मोग करता तांकां पळोवन अदीक आनी अदीक आमकां देड्यांनी भरता. देवासून हें सगलें उपजलां म्हूण तुमी विस्वास दवरला. खरेंच भाव भयणीनो, जेजू देवाचो पूत म्हूण आमी विस्वास दवरला. देवा तान आयलो, होच पूत आमकां बापाच्या मोगाचो अणभव ताणें चाखूंक दिलो आनी आमकां ह्या उतरांनी ताणें बरवंसो दिलो. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात तो तुमकां दितलो. बरवंशान आमी मागुया. बाबार्थ आमचो उदीक वाडूंक, उदीक आमी ह्या संवसारांत जियेतना शेडे मोडाय आमची पयसांव, उदीक आमी उर्बी वचांव, उदीक देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक. हीच कृपा आमकां सगल्यांक ह्या मिसान आमी मागून घेवया. गायन घेवया C25 पेज नंबर 39. C25. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देव बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बली वरवीं आमीच तुका सदांच समोर पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी.
आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सूर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली जेन्ना कुसावय ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सुपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सो दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया तुझ्या कुसानी गुणोची वनपणा फोरवी तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडे रगो सुतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्ता तुजें परजोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्ताची एवेदी भोंवतणी एकठांय चलिल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मितान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकयो तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास समकली आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें फुडें दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवादय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन उतरेक तांव तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक लाजोकी पोथी आनी महिमा तुजी सासनाच्या आसा. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जी खुशी परमा तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयता हे सासनाच्या ससनांक आमेन. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
बापा जंय हांव आसां थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खोशी अशें तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा ताणी पळोवची सर्वेस्पराक जय. उबी रावया, प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक ह्या संस्कार लोलयें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. व्हड उपकार. गायन घेवया S6 पेज नंबर 202. S6. Rodznaratmia Devunie, amcia odmian biratko, tu vengal zarocnaj ti, Sorgo